कोरोना व्हायरस पातळपाची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारान राज्याक दिल्यो महत्वाच्यो सुचोवण्यो. गोंयांत अजून दुयेंती मेळोंक ना. 20 जाणांक दवरल्यात नियंत्रणा खाली. गोंय वैजकी महाविद्यालयान आयोजीत केल्ले गोमे कथन अवयवदाना खातीर मॅरेथॉनाच्या माध्यमांतल्यान करतले जागृताय. अवयवदाना खातीर गोंय जाता सज्ज. म्हादयाच्या विशयाचेर कर्नाटकाचेर आडनदर करात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत कडे गेली विनवणी. गोंया खातीर शेनवाराक करो या मरोची स्थिती. चेन्नईत FC आड जावपी मॅच जैत आवश्यक. बचाव बरोबरच आक्रमणाचेर आसतलो भर. योकार संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. कोरोना व्हायरसाक लागून केंद्र सरकारान कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. भौशीक सुवातेंचेर चडांत चड लोकांनी एकठांय येवप टाळचें अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. देशांतल्या सगळ्या राज्याच्या भलायकी मंत्र्यां वांगडा व्हिडिओ कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान उलोवप जाल्या उपरांत ताणें पत्रकारां कडेन संवाद साधलो. गोंय हें पर्यटकाच्या आकर्शणाचें केंद्र जावन रावलां. कार्निवल महोत्सव उपरांत शिगमोय लागीं पावला. गोंयांत अजून कोरोनाचो एकूय रुग्ण मेळोंक ना. कोरोना व्हायरसाच्या दुबावान देशभरात वेगवेगळे कडेन 31 जाणांक आनी गोंयांत 20 जाणांक निरीक्षणा सकयल दवरल्यात. 4 जाणांक गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या आयसोलेशन वार्डांत भरती केले. तातूंतल्या 2 जाणांक उपचारा उपरांत घरा सोडल्यात. भारतान इटली, जपान आनी इराण आनी कोरियाच्या येवपी प्रवाशांचेर बंदी घातल्या. जाल्यार कुवेतान भारतीय प्रवाशांचेर बंदी घातल्या. My request to every Goan is please follow these circulars to the T. No gatherings, mass gatherings, avoid as much as possible. I am Barela ki experts across the world have advised to reduce mass gathering to avoid spread of COVID-19 coronavirus disease. In view of the above, it is advised that mass gatherings must be avoided or possibly be postponed till the disease spread is contained. When it is clearly mentioned, it is up to every individual citizen. We are all worried. We want to live, right? So it is up to every citizen to take precautions on his own. At this point of time, one has to be taken unless it is urgently required. And some countries are very strictly implementing their guidelines. And if our country is bringing certain guidelines by the Union Ministry, I think Goa government should be strictly follow. Government of India can give you an overall picture. In your state, you have to make the people through the medium of the media, make the people aware what is happening, and accordingly they must be told to take precautions. And definitely in today's situation, what is more important? Your health is important. I cannot say that I will suggest to the government to ban any activity. It is every individual citizen has to take a call based on what has been advised by the government of India. Many times when government of India advises something, we do not adhere to it, and then if something calamity happens, then we say that government of India is to be blamed. We have to blame ourselves. We have to take precautions. We have to maintain proper hygiene. We have to follow the guidelines given by the government of India for our own safety, because till today there is no cure for coronavirus. कोरोनाची लागण जाला हे कशें कळप ह्या विशयी GMCचो डीन आनी भलायकी संचालकान अधिक माहिती दिली. Serious thing is that they get respiratory distress. Almost all people get pneumonia, which is not seen in common cold. So this is that which is a dangerous part. And the moment they get pneumonia, kidney starts failing. That's why a lot of people who have comorbidity, means if they have COPD, chronic obstructive pulmonary disease, then kidney disease, these people cannot come out. In them, the death rate is very high. Immunity comorbid diseases. And in children it doesn't affect. Like up to 15 years, children, hardly any children have got mortality. So that's an advantage of this. But we have kept all the facilities ready. आयसोलेशन वार्डात भरती आशिल्ल्या आपल्या सोयऱ्यांची विचारपूस करपाक येवप्यांचेर खास लक्ष दवरून आसात अशें डिनान सांगलें. Actually, in the isolation ward, we have kept nurses with full personal protection, and relatives sometimes they want to stay with. They will be given full protection. Okay. Protection. There is a kit. Okay. We have a suit like astronaut suit with a mask, N95. So they are actually protected. And right now, which I saw British that lady who is with us. With her, there is a relative, and she has put all those gowns. I had just gone to the ward and come here.
And what about kids, mothers? Suppose if any kid They is will on have to the stay. mother. No, mothers will have to So stay. again, with But that we have to will protect the person who is staying with the patient. No suspect. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आनी व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फकत रगतच एक दराचो जीव वाटयना जाल्यार अवयव दानय तितलेंच म्हत्वाचें आसा. पूण गोंयांत अवयवदानाचें प्रमाण खूबच उणें आसा. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत आतां मेरेन 20 किडनी ट्रान्सप्लांट जाल्यो. म्हयन्याक कितलेशेच भिरांकूळ अपघात जातात. पूण अशें आसलें तरी अवयवदाना विशीं अजुनूय तशी जागृताय जावंक ना. गोंयांत आतां मेरेन 25 जाणांनी आपले अवयव दान केल्यात. पळयात पुराय बातमी. अवयवदानाविशीं जागृताय करपा खातीर गोंय वैजकीय महाविद्यालयान गोम्याकथॉनाचें आयोजन केलां अशें गोंय वैजकीय महाविद्यालय आनी हॉस्पिटलाचो डीन डॉ. शिवानंद बांदेकरान सांगलें. हे मॅरेथॉन सर्ती खातीर आतां मेरेन 900 जाणांनी नांव नोंदणी केल्या. 2, 5 आनी 10 किलोमिटराची ही सर्त डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडल्यान सुरवात जातली. On this Sunday, we are having a marathon in awareness of organ donation. So we are going to be. This is a first marathon that has got almost 950 participants. This theme here is to pledge for organs. So this is what we wanted to have this Sunday. I have made all heads of department of Goa Medical College compulsory. They have to participate. No, for 2.5 kilometers they have to walk at least. The requirement and the availability of organs. We have done around 20 live donor transplants in Goa Medical College. But in live donor, the limitation is the donor also has to suffer. He also gets a morbidity. So if it is disease donor, the advantage is one side of the operation is already done. The retrieval is of a brain dead patient. So brain death patient can be kept for donation of organs for about 12 hours. Only 12 hours. After that, you need to really struggle to keep blood flowing through those organs. So that's called as MODS, multiple organ failure. So what we do is, moment we know that there is a brain death, potential brain death, we do first apnea test. There is something called as apnea test, and within 6 hours we do second apnea test. But in those 6 hours there are a golden period. So we try and prepare cross match, like his tissue and the donor recipient tissue. So this is done through HLA lab, which we have already started in Goa Medical College. But there is no awareness amongst the people, what we saw. Like even if there is a brainstem death and we approach the relative, it is like a very emotional issue there. In Goa, 25 people have pledged for their organ. We are giving them forms. We have one website which is open website, live website. Nobody is pledging through the website also. They need not come to office. They can just online pledge for the organ. Day after tomorrow, we are also having ladies who are worked for the organ, because it's a World International Day of Women's Day. So we are going to felicitate some of the nurses that day, so that it creates more and more encouragement for. So on an average in a month, if I am not wrong, at least 2-3 cases are potential brain deaths, where they can, if they pledge for organs, we can really utilize these organs. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आनी व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. म्हादयच्या विशयात गोंयांक विश्वासात घेतल्या बगर कर्नाटकाचो एकूय प्रस्ताव विचारात घेवं नाकात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जलशक्ती मंत्र्याक सांगले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपल्या उतराक पाळो दीत शुक्रारा दिल्ली वचून जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावताची भेट घेतली. ह्या वेळार खासदार विनय तेंडुलकरय हाजर आसलेलो. सुप्रीम कोर्टान आदेश दिवन कर्नाटकाक थारावन धरला. अशें आसले तरी कळसा बांडोरा प्रकल्पाचें काम पुराय करपाक केंद्र सरकार कर्नाटकाक सहकार्य करपाक शकता. देखून गोंयाचेर अजूनय टांगती तलवार आसा. मुख्यमंत्री सावंतान सिव्हिल एव्हिएशन, हावजिंग आनी अर्बन अफेर्स राज्यमंत्री हरदीप सिंग पुरीची भेट घेतली. बांदकाम वेवसायाक लागून दाबोळी विमानतळा भोंवतणी निर्माण जाल्ली स्थिती तशेंच मोपा विमानतळाचे सद्य स्थितीची मुख्यमंत्र्यान ताका म्हायती दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 2015च्या पोकेर मोळ खुनाच्या केशीत मडगांव सत्र न्यायालयान दुबाविताक दोशी थारोवन
30,000 रुपयांच्या दंडाबरोबरच जन्मठेपेची शिक्षा सुनायली. 2015च्या 31 डिसेंबराक अजित बेज बारू हान रतन दासाचो खून केल्लो. खुनाची घडणूक सांगेच्या पोकेरमळ वाठारात घडलेली. दोशी आणि मयत हे दोगूय जाण मूळचे आसामाचे. been fired by P.I. Kuchore Ravi Desai that on 31st December 2015 accused Ajit Bejbarwa stabbed Ratan Das on his stomach at Pokirmor Kale Sane who was brought to hospital and declared dead. The accused is convicted for murder under section 302 and sentenced to undergo rigorous imprisonment for life and a fine of ₹30,000. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. शेत जमीन विकपाची प्रक्रिया बेगिनातल्यात बेगीन पुराय जावपाक जाय, उद्योग मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. सरकारान 5 लाख स्क्वेअर मीटर शेत जमीन विकपाक काढल्या. ह्या खातीर कन्सल्टंट नेमूंक जाय. सरकार सेज प्रमोटराक फारीक करपा आशिल्ल्या पयशाचो पयलो हप्तो तरी फुडल्या कांय म्हयन्यां भितर तांकां मेळप अपेक्षीत आसा. प्रॉपर्टी कन्सल्टंटा कडल्यान ताब्यात घेतलेली शेत जमीन सरकारान परतून एक फावट विकपाक काडल्या. ही जमीन विकून सरकार सेज प्रमोटराक पयशे फारीक करतले. ह्या विशयी बोवाळ जाल्या उपरांत सेज प्रमोटर कोर्टात गेल्ले. उपरांत सरकारान तांकां ताचे पयशे फारीक करपाचें उतरय दिलें. We have got a moratorium of nearly 3.5 to 5 crores, somewhere in between that figure, to start paying from April. Yes, so from when should be this identification of all this be done? This should be done on priority. No, I have already sent notes and everything. By when, sir? No, it has to be done immediately. We can't afford to start paying all these loans and all this thing. Basically, is to get rid of that land, and in the interest of the IDC, get rid of that land, pay off the loan, and make IDC nil balance as far as we are concerned. We need to do it. Consultant has to be selected. Consultant has to be selected by the bureaucracy, and then the monitoring committee which is there, that will monitor how fast it, whatever it is happening, but it has to be done fast. Any shortlist on the consultant? I have asked for the update just 2 days back, because we need to fast track. We can't go slow now. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या कारभाराचेर कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान टिका केल्या. सहकारी बँकेच्या अनियमित कारभाराचेर बोट दवरून मुख्यमंत्र्यान हातून लक्ष घालपाची मागणी केल्या. घर भाडे आनी येवपा वचपाचो खर्च घेतिल्ल्या वेवस्थापकीय संचालकाचेरूय ताणें फोग काडलो. हो विशय वयर काडलो म्हणून बँकेन पयशे वसूल केले, पूण बँकेन खऱ्यांनीच पयशे वसूल केले काय ना ताची चवकशी जावपाक जाय अशें ताणें मागलां. आता बोथ दिस इश्यूज वी हॅव रेज द इश्यूज. एक इश्यू रेज केलो म्हूण तेणी रिकवरी केली. आता रिकवरी केली ती हांवें कितले हाती आहा ऑलमोस्ट फॉर मोर दॅन 1 year 2 years ऑलमोस्ट 1 2 3 ऑलमोस्ट 20 months कितें रिकवरी जाली. नाव आमी इश्यू घेता म्हणून रिकवरी केली, बट खरी रिकवरी केल्या वो ना तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय. ते गेले TADA, ही इज एंटायटल फॉर अ कार. वेर इज द क्वेश्चन ते कार दिलो आहा. वेर इज द क्वेश्चन ऑफ TADA? ते बसून इज एट स्टेक्स. आय हॅव गॉट रिपोर्ट्स टू हाऊ मच मनी ही हॅज रिसीव्ड. नाव all this in person आमगे एलिगेशन ना. एलिगेशन म्हणते बँक बरोबर उरपा जाय. These institutions should be protected. Chief Minister मुगे पोतपोतून शिटकावणी, ऑपरेशन मिनिस्टराक शिटकावणी. Don't allow these things to happen. Pay attention to it and take action on all the irregularities we have been notifying. And last if not the least, I have been asking for audit by NABARD in association with NABARD. I have written to them. Last time म्हाका बँक आपयल्लो आनी नाबार्डा हेल्प घेवन बँक ऑडिट करता म्हणलें. आज पासून केला. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दाबोळी विमानतळाचेर कामाक आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्यो मागण्यो घेवन शुक्रारा धरणे आंदोलन केलें. कामाचे बाबतींत तांचेर जावपी अन्यायाचेर तांणी नौदळाच्या फ्लॅग अधिकाऱ्याक निवेदनूय दिलें. एका अधिकाऱ्याच्या मनमानीक कारभाराक लागून कर्मचाऱ्यांच्यो बढत्यो आडकून पडिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. गरजेच्यो वैजकी सुविधा लेगीत तांकां सारक्यो मेळनात. INS हंसाच्या फॅक्टरीज परवान्याचें नूतनीकरण करपाची मागणी तांणी केल्या. तशेंच सिव्हिलियन स्टाफ अधिकारी प्रमोद कुमाराची बदली करची
अशी तांची मागणी आसा. सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो गोवा में पोस्टेड हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, विशेष रूप से उनको पर रहने के लिए घर नहीं है. यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट लागू है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू है, उसके बावजूद यहाँ के अधिकारी किसी भी कानून को न मानते हुए मनमानी पूर्ण व्यवहार के साथ कर्मचारियों को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, सोतेला व्यवहार किया जा रहा है. उसके विरोध में आज हम यहाँ खड़े हुए हैं. हांगासर जो एक ऑफिसर आसा तो तांकां सतयता, तांकां त्रास करता, तांकां मिटिंगेक जर आपयल्यार तर तो ऑफिसर तांकां गेटच्या भितर घेयना. म्हणजे कितें तरी कारण सांगून इतलो तो मदान जाल्लो आसा ऑफिसर. तर तेज्या खातीर आमी माननीय जे राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांचे कडेन सुद्दां आमी तक्रार केलेली आसा. आनी आतां तो जो चड जर आणखीन जर आयकना तर तेजेर एक्शन घेवपाक आमी जे माननीय जे राज्य हे आमचे मंत्री जे आहात राजनाथ सिंग त्यांच्या सुद्दां हांव पत्रव्यवहार करपाक करतलो हांव. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गॅस पायपलायनीक लागून फर्मागुडी उदका पायपलायन फुटली. शिवनगरी वाठारात फुटलेले हे पायपलायनींतल्यान कितलेशेच लिटर उदक व्हांवन फुकट गेले. ब्रिस्तारा 3.5 ते 4.5 मजगती फुटलेली ही पायपलायनींतल्यान अजूनय उदक व्हांवातूच आसा. एके वटेन लोक उदका खातीर तानेल्यात आनी दुसरे कडेन उदका पायपलायन फुटून कितलेशेच लिटर उदक व्हांवन फुकट वता. हे कितें चल्लां अशें थळावो नागरीक रोहिदास बांदोडकार विचारता. उदका पायपलायन फुटून सलग 2 दीस उदक व्हांवन वचत आसा. हाचे वयल्यान कोणाचेच हाचेर लक्ष ना काय कितें असो प्रस्न उपरासला. फर्मागुडी शिवनगरी हांगा पणजे मेन हायवे रोड काल 3:30 पावणेचारांक एक पायपलायन फुटलेली. हांगा कोणाचेच लक्ष ना. उदक सगळें आमच्या शॉपा मुखार सगळें भरलेलें. आमकां भंय जाल्यार आतां आमकां बंद करचें पडटा. आतां त्या झाडांतल्यान भायर गटाराक सोडलां आनी कांय कळना. तांकां आमी सांगलें तुमचें काम पयलो बंद करात आनी हें पयलो उदक बंद करात, मागीर तुमचें काम स्टार्ट करात. तेणी तर मातये फातर घातले आनी तो तशेंच सांडलें. आनी ते आमकां सांगपाक लागले येतलो प्लंबर येतलो बंद करता, पूण कोणाचो कांय पत्तो ना. आतां मेरेन काल पावणेचारांक 3:30 फुटलेलें आनी आतां सुद्दां चालूच आसा. PW कोणूच म्हणजे लोकांक हांगा पिवपाक उदक मेळना जालें. हें इतलें उदक वेस्ट कशें जाता, कोणाचीच कांय नदर ना. आमी कंप्लेंट केली. तांकां कोण सुपरवायझर तांचो कोण आसा हांचो कोण काम करता तांकां आमी सांगलें तुमचें काम बंद कर पयलो, हें पयलो बंद जावनी म्हणून, मागीर चालू करा म्हणून. पूण तेंचें काम चालूच आसा. पूण उदक वटच्यान चालूच आसा. उदक चालू आसा. कोण लक्ष दिना. उदक सगळ्या गटारांतल्यान सोडलें म्हणून कोणाक कांय दिश्टी पडना. आतां गॅस पायपलायन हेजें काम चालू आसा तांचें. हांगा मशीन आशिल्लें, व्हडलें मशीन आशिल्लें, पूण आतां तें मशीन ना. कोणाक कांय दिश्टी पडना. उदक झाडांतल्यान गेलें उदक. लोकांक पिवपाक उदक मेळना आनी इतलें उदक वेस्ट करता. तुमकां उदक हांगा आमकां उदक ना आतां. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. नो पार्किंग आनी शारांतल्या येरादारीचो प्रश्न प्राधान्यान सोडयतलो अशें मडगांव पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान सांगलें. तशेंच वेगवेगळ्या भागांत मोडून पडलेल्या गाड्यांचोय विशय जाग्यार घालतलो अशें तांचें म्हणणें. शुक्रारा जाल्ले जोड बसकेंत मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, येरादारी पुलीस आनी हेर अधिकारी हजर आसलेले. तशेंच पालिका अधिकारी आनी येरादारी पुलिसांक घेवन पळोवणी करतले अशें तांणी सांगलें. I have the first-hand knowledge of these issues, this crisis. We had made a team comprising of local PI, traffic PI, RTO, collector also representatives, and Margao Municipal Council along with PWD also. So today we inspected all those sites which are and identified the problems, including the footpaths and the parking woes the city is facing. Most of the no parking space here, no parking zone tha pahle they were full of vehicles. Vehicles were parked inside the footpath also, blocking access to the public. So it is not just about no parking and the traffic, the other problems also which we have identified and we are going to correct it. Then PWD has to play a certain role. RTO also has to bring some issues to our notice so that we can take a resolution and forward it to the authorities. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. बचावाचेर चड लक्ष दिवन आमकां विरोधी पंगडाच्या गोल क्षेत्रांत आक्रमण करचें पडटलें, FC गोवाचो प्रशिक्षक क्लिफर्ड मिरांडान सांगलें. आपलें आव्हान कायम राखपा खातीर चेन्नईन FC आड जावपी मॅच गोंयांक जिखपाकूच जाय. ह्या नादी जाल्ले मॅचींत गोंयांक चेन्नई आड 1-4-0 गोलान हार खावची पडलेली. हे मॅचींत एडुबेडिया, ह्युगो बोमस आनी ब्रँडन फेर्नांडीस खेळोंक नाशिल्ले. पूण शेनवारा जावपी मॅचींत हे तिगूय जाण खेळटले. शेनवारा जावपी मॅची आदीं घेतलेले पत्रकार परिशदेंत दोनूय पंगडाच्या प्रशिक्षकांनी कितें सांगलें तें पळयात.
When you play a football game, you also have to defend and you also have to attack. But this particular game especially is of a different dynamic, a dynamic where we have to be really strong in defense, and at the same time we have to overcome the deficit that can take us to the finals. And we have to be careful, we have to be strong, we have to be. Motivation is not a factor because Hugo just told you it is natural for us in this moment. But yes, we have to be really careful in defense, and at the same time we have to keep that balance between attacking and defending. Lost 4-1 was very tough, but I think that we have the quality in the team. We have great players, and I'm confident that we can do it if we manage better the game in defense, and in attack if we score the chance that we're gonna get. When you have an advantage, any advantage, obviously it's good to have that. That being said, we know it's a very dangerous game. We're playing against a team, and forgive me for being repetitive, but they're an outstanding team, a team that finished in #1 position for a reason, because over the course of the period of the 18 games, they'd been the best team in the league over 18 games. So we have huge respect for FC Goa, that won't change. But equally, as I've said before, in answer to your question, yeah, it's great to have any advantage, and we have to make sure that we see that advantage through. Now, that will present its own challenges, because all of a sudden it comes down to this one-off game, whereas it was a 2-leg semi-final at the outset. So we have to make sure that we are at our very best. बांबोळीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.